दिसा हो प्रपोजल तांचे कडेन मांडलो त्या दिसा पासून तो प्रपोजल पाठपुरावो करीत ती फायल ती सँक्शन घेवपा पासून सगळें म्हणजे इंजिनियर गिब्सनाचें नांव घालून मुद्दम घेतलो हांव. त्याच बरोबर डिपार्टमेंट हांगसरले हाजे PWDचे शिरोडकार असे अनेक जे आसा तांच्यांनी सगळ्यांच्या सहकार्यान हें काम नाल फोडून आतां एक म्हयनो सुद्दां जावना ते इतले फास्ट हाजेर काम तांच्यांनी केलें. आनी ह्या चवथीक हांगसरल्या लोकांक तळयेची जी कंप्लीट जातली हाजें जें उतर ताणें दिल्लें तें उतर तांच्यांनी फळादी काडलें आनी आयज हो येदो व्हडलो तळयेचो जो प्रकल्प आसा तो आमकां हांगा सगळ्या पुराय मडगांवकारांक आमी सुपूर्द करतात. भले काम अजून कंप्लीट जावना जायत पण तें मागीर डेकोरेटीव काम उरलां, ब्युटिफिकेशनाचें काम उरलां. आनी हांगा ह्या जाग्यार आमी ज्या जाग्यार उबे आसा ताका आमी पयलीं खळ म्हणटाले आनी हांगा देवाची सासाय आसा. हे जाणटे जे आमचे मदीं आसात दाद राजाराम नायक तशेंच हांगसरले थळावे जे गांवकर आसा ताका त्या वेळाचेर वचून सदानंद नायक जागा वचून त्या जाग्यार वचून ताका आपोवप मागीर तांच्या हातांतल्यान तांचो मान तांकां दिवप म्हणजे जाग्याच्या देवाच्या जाग्याच्या पावित्र खंयच नश्ट न करनासतना हो जो रुमोड आसा त्या जाग्या कडेन थंय पयलीं पासून ते खळार म्हणटाले तो सगळो जागो तांच्यांनी मार्क करून दाखयलो. आनी हांगसरली ती सासाय तळी आनी हें सगळें चित्र आर्किटेक्चरल हातूंत भितर सगळें वेवस्थीत बजयलें. तातूंत विशांत नायक हातूंत मातशें तें डिजायनींग वास्तुशास्त्र हें सगळें पळोवन कसलीच कोणाक अडचण जायनासतना हो प्रकल्प मुद्दम हाडला. हें सांगपाचें इतलेंच कारण की कळपाक जाय कारण हांगा जे सगळे आयल्या ते हांगा गणपती पावपाक येतले. सिजना इतलीच आसा की कंप्लीट जावपाक आनी 6 म्हयने जातले पण 3 वाटे आसा आतां. त्या वाटेच्यान अमृतनगरचे जे येतले ते सगळे सदानंद पाकल्याच्या दारांतल्यान येतले ती वाट ओपन आसा. ह्या वाटेच्यान आमचे चौगुले कॉलेज आनी भायले जे येतले ते आतां मेन गेटींतल्यान येतले तांचे खातीर लायटीची लायट बीन घातल्या ते फटाफट ती वेवस्था जाल्ली आसा. खांबे बिंबे ओडल्यात ते तशे येतले आनी वेल्यान आनी त्या वाटेच्यान येता तांचे खातीर ह्या बिल्डिंगेच्या कॉर्नरांतल्यान थंय 2 मिटरची 1.5 मिटरची पॅसेज आसा थंयच्यान येतले आनी ती वाट सारकी आसा ती वाट करून हांगा येतले आनी ते गणपतीचें हांगा विसर्जन करतले. कितें सुंदर प्लॅन केला तें सांगता हांव. तें प्लॅटफॉर्म आसा त्या प्लॅटफॉर्माचेर गणपती येतले थंय आरती जातली आनी मागीर हांगसरल्यान सगळें अशें घेवन विसर्जन जातलें. आमचो आतांच जो गुरू आनी एक अशें आमचे सगळे आनी साई सेवा समितीचे सगळे वांगडी जे आसात ते सगळे वांगडी हांगा आसतले ते मेनटेन करतले ते वेवस्थीत ते तातूंत भितर पिड्ड्यार जावचे न्ही कांय हांगा वायट हें जावचें न्ही हाजी काळजी घेतली. आनी म्हणून एक पावित्र्य अशें दवरून आमी गणपती पुजता पासून पावित्र्य करतात प्राण प्रतिश्ठा करतात आनी मागीर ताजें जेन्ना उत्तर पुजा जाता तेन्ना गणपती हालिल्ले नंतर आमी म्हणटात की जालें. पण तरी आसतना तो वेवस्थीत पावो पर्यंत आमच्या हातूंत एक भावना आसता की वेवस्थीत पावोवया ताका कांयच बाधा येवची न्ही कारण ताचें देवत्व आसता अशेंच आमची एक समज आसा. आमी देवत्व सोडनात तेन्ना आनी तें वेवस्थीतपणे पावपा खातीर हे सगळ्यांचें सहकार्य लागलें आनी हें हांगा पूर्ण जालें. म्हाका आनंद जाता जें उतर आमी दिल्लें तें आमी पूर्ण केलें आनी तें वेवस्थीत आमी आयज हें लोकार्पण करता. हांव सगळ्यांचे मुद्दमून आभार मानता आनी जे कोण आसा गणपती पुजता तितल्यांक आमंत्रण दिल्लें तितले सगळे हांगा आयिल्ले आसा आनी तांच्यांनी वाजत गाजत ते सगळे विसर्जनाक हांगा येवचें. पण ताचे पयलीं आपल्या घरांतली चवथ बरी भशेन फुलोवची बरें मागणें मागचें भरपूर घुमट ताशें बी हाच्या आवाजान भितर गणपती बरो मंगलमय जावचो आनी सगळ्यांक नेवऱ्यो चकऱ्यो लाडू मोदक आसा ते बी खावन दश्टपुश्ट जावन हांगा येवचें आनी सगळ्यांक चवथीचे उनवणेक सगळ्यांक परबी दिता. गणपती बाप्पा. एक लक्षात घेवपाक जाय की गोमंत भूमी ही उत्सव प्रेमी आणि त्यामुळे दर 8 दिसांनी 15 दिसांनी उत्सव सामके भरगत हांगसर आसात म्हणजे जानेवारी धरून ते डिसेंबर पर्यंत. पूण त्या सगळ्या उत्सवा भितरलो सगळ्यात सामको उमेदीचो उत्सव म्हणटा तो गणपती उत्सव. कारण ज्या निमित्यान म्हणजे ज्या उत्सवाच्या निमित्यान हर घरा भितर देवाची मूर्ती येता आनीक घरकार जे लोक आसात घरचे लोक जे आसता पळय ते स्वताच्या हातीन देवाची पुजा करतात. हो योग जो आसता पळय तो कमीचो योग न्ही आनी त्यामुळे ह्या उत्सवा कडेन म्हजें हांव जाल्यार पळयता ते वेगळेच नदरेन पळयता की भक्ती भावनेन भरिल्लो असो उत्सव उत्साहान असो भरिल्लो उत्सव आर्थीक उलाढालीन सुद्दां भरिल्लो उत्सव उमेदीन आनी हे म्हणजे ह्या दिसाक आमी भुरग्यांची जाणटेल्यांची उमेद पयली जर जायत निवळसाण करपाक जाय स्वच्छता करपाक जाय पेंटिंगाचें काम करपाक जाय वगैरे वगैरे सगळें माटोळी सामान हाडपाक जाय. हे एक इतलो उत्सव आपल्या उत्साही उत्सव म्हणटा तसो त्या निमित्यान हो उत्सव जो आसा पळय न्ही तो तुमकां सगळ्याक सामको प्रिय आसा
ह्या उत्सवाचे निमित्तान 1 म्हयने पयलीं बाब दामून चिंतलें की हांगसर तळी जावपाक जाय अशें म्हणून आनी म्हाका सहज म्हटलें आनी हांगसर येवन पळयलें जर जायत म्हाका दुबाव गेलो तेन्ना खरें सांगपाचें म्हटल्यार उदक मेळटलें की ना मेळटलें कारण सगळें रॉक आशिल्लो खडक आशिल्लो सामकें थंय म्हणलें करुया आनी जवळ जवळ म्हाका दिसता 40-50 लाखाचें टेंडर काडलें न्ही जिप्सन 50 लाखाचें 45 लॅक्स टेंडर काडलें आनी काम सुरू केलें आनीक तिसरे दिसा म्हाका मेसेज येयली उदक मेळ्ळें म्हणून परत आनी तेंय बी सारको मदीं झरो सारको म्हणजे मुळांतल्यान झरो असो आयिल्लो आसा आनी ताजे नंतर मागीर सायडीन म्हाजे खूब झरे आयले म्हणजे आज बांदकाम चलता आसतना 10 हॉर्स पॉवरचे 2 पंप आमी चालू केले 10 हॉर्स पॉवर 2 तरी आसतना उदक आसा तें आटोवपाक येना इतले उदकाचो प्रेशर आसा लक्षांत घेयात निसर्ग जो आसा पळय न्ही तो आपले सामर्थ्य आसा पळय न्ही खंयच्या खंयच्या रुपान दाखयता आमकां कळना तर हे हो निसर्ग म्हणजे वयरच दिसता तोच निसर्ग न्ही इवन उदक शें आसा पळय न्ही जमनीच्या पोटार आसता आनी ताजो जो फ्लो आसता पळय न्ही तसो निसर्गाचो एक भाग आसा आनी सुदैवान हांगसर दैवत कितें आसा पळय न्ही त्या दैवाच्या आशिर्वादान हो झरो आमकां मेळिल्लो आसा आनीक सुंदर अशी तळी ह्याच्या मुखार जातली आज 45 लॅक्स तळयेचें काम आसा पूण म्हज्या कल्पने प्रमाणे ऑफकोर्स डिझायनर आमचो आसात पूण म्हजे कल्पने प्रमाणे सांगलां हांवें शिरोडे एक तळी बांदल्या बेतोळे एक तळी बांदल्या उदक वचून पळय म्हटल्यार ती आनी ती तळी आनी ही तळी डिझायन कंबायन करून करून घेवचो म्हाका सहज दिसता तें अशें आनीक जी कल्पना आसा ती त्या अनुसार कमीत कमी 1 कोटीचे टेंडर जातले म्हणजे काम जातलें सगळें परत आनी एक टेंडर काडचें पडटलें ताका टायल्स ग्रेनायट्स वगैरे वगैरे सगळें हें करून तें काम करचेंच पडटलें कारण लक्षांत घेयात आमी जें कितें काम करतात पळय न्ही इट इज शाश्वत आमी एखादी अशाश्वत आसात पूण काम जें करतात तें काम शाश्वत मुखाल्ले 50 वर्सां 100 वर्सां 150 वर्सां 200 वर्सां ही तळी उरतली आनी हांव नक्कीच अभिनंदन करतना तुमी सगळ्यांक विनंती करता की ताळी मारा म्हणून कोणाच्या अभिनंदनच्या पयलीं भुरग्यान तळये उडी मारली आसता गुरू तें खरें उद्घाटन खंय गुरू खंय गुरू गुरू ओ गुरू चेंजर आनी म्हाका जे कोणी फोटोग्राफी करताले पळय न्ही ताजो एक फोटो काडून हांगसर लावपाक जाय ताजो एक फोटो काडून हांगसर लावपाक जाय इतलें सुंदर अशें काम हें करून घेतात तुमी सगळ्यांनी आनी तुमच्या सगळ्यांची उर्बा जी आसा पळय तरी नक्कीच ह्या चवथीक तुमकां एक वेगळ्या प्रकारचे साक्षात्कार जातलो की येस अशें जालां अशें म्हणून हांव तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आसतना हो चवथीचो उत्सव सगळ्यांत बरो सुखसाय म्हणजे सुख समाधानाचो गिरेस्तकायेचो आनी शांतीकायेचो वचूं अशें मागता आनी परत एकदां गणपती बाप्पा खरें म्हणल्यार पळयल्यार खरें दिसना काही दिसां पयलीं आमी हांगा आयले आनी हांगा आमी हें भुमिपूजन करून चालू केलें WRDक जाय जाल्यार कितलें एफिशियंटली काम जावपाक शकता हे WRDचे मिनिस्टर सुभाष शिरोडकार आनी आज सगळ्या वेर देर इज ए वील देर इज ए वे अशी म्हणणी आसा तें सुभाषान खरें करून दाखयलां म्हणून हांव सुभाष शिरोडकाराचें आनी ताच्या टिमीचें अभिनंदन करता दिस इज द वे गव्हर्मेंट शूड फंक्शन सारकें टायम बाउंड मॅनर आनी ताजे खातीर फूल क्रेडीट ताका आनी ताचे टिमीक वता आमचो भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष बाब दामोदर नायक आनी ताजे बरोबर हांगा हजर आशिल्ले सगळे आमचो नगराध्यक्ष कावन्सिलर्स आमचे हांगाचे बाय श्वेता अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते हांव सगळ्यांची नांवां घेवपाक वचना आनी खास बिचोलेच्यान आयिल्लो मागीर दामू नायकाच्या आग्रहाक लागून तो खास बिचोलेच्यान हांगा आयला डॉक्टर चंद्रकांत शेटये तो दोतोर खूब बिजी आसता तरी आसतना तो मुद्दम हांगा आयला म्हणून हांव ताचें स्वागत करता एक लक्षांत दवरा की बरोवन दवरिल्लें आसा शास्त्रांत न्ही आनी सगळ्या हातून की ह्या जगात जेन्ना वॉर जातलें मोठें तें वॉर उदका खातीर जातलें ही चल्ल्या ती बारीक वरां पूण जेन्ना मोठें वॉर जातलें तें उदका खातीर जातलें आनी उदक सांबाळून दवरप उदकाचे सोर्सीस नवे नवे तयार करप हें बऱ्या सरकाराचें लक्षण आसता बऱ्या सरकाराचें काम आसता आनी म्हणून हांव दामू नायकाचें अभिनंदन करता की ताणें ह्या एरियांतल्या लोकांक अत्यंत बरे पद्धतीची एक तळी हांगा उपलब्ध करून दिली आसा म्हणजे काम दोन्ही जालें उदक जालें तयार उदकाचो सांठो जालो आनी कोणाक गणपती पावोवपाचे आसा जाल्यार गणपती पावोवपाची एक संदी मेळटा म्हणजे पुण्यय काम जालें चतुर्थीच्या निमित्तान सगळ्यांक गणपतीचें विसर्जन करपाक मेळटा आनी ताका लागून हांव बाब दामू नायकाचें आनी ताजे सगळे कावन्सिलर मिन्सिलर जे आसात सगळे तांचे सदानंद आनी येजमानपण सदानंद पवित्र जालो फावंडेशनाच्या दिसा
हा सिग्नेचर प्रोजेक्ट फाउंडेशनाच्या दिसा ताणें बसून येजमानपण केला आणि आज उद्घाटनाच्या दिसा ताणें बसून येला म्हणजे कितलें पुण्य ताजें हांगा आसा तें पळय क्रेडीट कितलें पुण्य जालें तें पळय ताका आनी म्हणून हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करता कॉन्ट्रॅक्टर काकोडकार ताजेंय अभिनंदन करता की आमी हांगा नाल्ल फोडपाक आयिल्ले सुरवातेक भुमिपूजन करतना कांय नाशिल्लें हांगा आतां म्हाका सुभाष म्हणटालो की आपूण सुद्दां भिल्लो उदक मेळटलें पूण आतां हांगा पळयतकीर एक खऱ्या अर्थान एक बरी तळी हांगा जाली दिसता हांव तुमच्या सगळ्यांचें अभिनंदन करता की तुमी खरें बरें सहकार्य दिल्ल्यान ही तळी आज जाली ताचो फायदो तुमी घेवचो गणपतीच्यो हार्दिक शुभेच्छा गणपती येता आसतना सुख घेवन येता आनी दुख्ख घेवन येता हांव गणपती कडेन विनंती करता दुख्ख व्हरता घेवन वता आनी दुख्ख व्हरता तुमच्या गणपती कडेन विनंती करता की तुमच्या सगळ्यांचे सुख घेवन येवचें तुमच्या खातीर आनी वतना तुमच्या सगळ्यांची घरांतली दुख्खां व्हरची अशी गणपती बाप्पा कडेन प्रार्थना करता तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.